प्रितीच्या बाबणीनो तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा। आयज बुधवार आयचें शिवर्तमान जावन आसा लुकाचो 21वां विसवोर वोड 12 ते 19 पर्यंत। लूक चॅप्टर 21 वर्सेस 12 to 19। आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया। पूण हें सगळें जावचे आदीं म्हज्या नांवा खातीर तुमच्या आंगार हात घालतली। तुमकां देवस्थानाचे आधीन करून बोणकोणीन घालून राजां आनी राजपालाच्या फुड्यांत ओडून व्हरून तुमकां धुमाळो दितली। म्हजे विशीं गोवाय दिवंक हो तुमकां सोयेक मेळटलो। म्हणटच तुमची राखण कशी करची ती आदी फुडेंच तुमी चिंतचे न्हय म्हणकोट मनांत दवरात। तर हांव तुमकां अशी जीब आनी जाणवाय दितलो की ती आडावंक आनी तिचेर परतून उलोवंक तुमच्या सगळ्या दुस्माना कडेन घडचें ना। तुमचो आवय बापूय, भाव भयणी, सोयरी दायरी, इश्ट मित्र तुमकां धरून दितली आनी तुमच्या भितरल्या कांय जाणांक जिवेशी मारतली आनी म्हज्या नांवा पासत चोखली तुमचो द्वेस करतली। पूण तुमच्या माथ्याच्या एका केंसाचो लेगून नाश जावचो ना। थीर रावात आनी देव तुमकां वाटायतलो। प्रितीच्या बाबणीनो आयज जें शिवर्तमान आमी आतांच वाचलां तातूंत जेजू आमकां सांगता कितें घडटलें जो कोण ताचेर भावार्थ धरता तो शेवटाच्या वेळार। भाव भयणीनो, आमी जेन्ना ह्या दिसांनी तयारी करता जेजूच्या परतून येण्याची, खूब लोक म्हणटा नातालांची परब आमी तयार करता, पूण आमी तयारी करता जेजू परतून येण्याची आनी जेजू परतून येवपाचो आसा। म्हणटच जेजू आमकां कितें सांगता तो म्हणटा तुमच्या माथ्याचे एकय केस लागून नाश जावचो ना, थीर रावात आनी देव तुमकां वाटायतलो। भाव भयणीनो, जेजू आमकां कितें सांगूंक सोदता तो म्हणटा ताच्या नांवा पासत सगळीं आमचो द्वेस करतलीं। जेजूच्या नांवा पासत सगळीं आमचो द्वेस करतलीं आनी तो म्हणटा तुजो आवय बाय, तुजी भाव भयणां, सोयरी दायरां, इश्ट मित्रां तुमकां धरून दितलीं आनी तुमच्या भितरल्यान कांय जाणांक जिवेशी मारतलीं। म्हणटच भाव भयणीनो, ही जी उतरां जेजू आमकां सांगता आयज शिवर्तमानान, ही घडटलीं केन्ना जो कोण जेजूक आपलो सोमी दिवन सरवंडार मानता, ह्या संवसाराचो मोग करिनासतना जेजूचो मोग करता, ताच्या उतरा प्रमाणे चलता। आनी भाव भयणीनो, खरेपणी आमी जेजूचे पाटलावदार जावंक जाय जाल्यार, खरेपणी आमी जेजूचे शीश जावंक जाय जाल्यार, एक दीस आमी स्वर्ग राज्यान भितर सरोन सासणाचें सूख भोगूंक जाय जाल्यार आमी खरेपणी जेजूक आमचो सोमी देव आनी सरवंडार मानून ताचें उतर पाडूंक एकदम गरजेचें। आमी बिश्टें आमी धर्म केलो, मागणें केलें, आयताराचें मीस केलें, सदांकाल मीस केलें, तेर्स केलें, मागणें केलें, हें सगळें केलें आनी आमी सजमता की आमी खरेपणी आमी सासणाचें सूख भोगूंक पावतले आमी चुकता। हें आमी करपाक गरजेचें, मिसाक वचपाक, तेर्स करपाक, हें सगळें गरजेचें। पूण भाव भयणीनो, आमी देवाच्या उतरा प्रमाणे चलोन आमचें जिवीत सारूंक खरेपणी आमी एक क्रिस्ती जिवीत फकत आमी जेन्ना इगोर्जेन आहात आमी मागणें करतात तेन्ना न्हय, पूण आमी एकल्या तोडीर आमी देवाच्या उतरा प्रमाणे चलोवंक एकदम गरजेचें। कित्याक भाव भयणीनो, जो कोण क्रिस्तांव आपूण म्हणटा, जेजूचो पाटलावदार म्हणटा, तो फकत क्रिस्तांव आनी पाटलावदार फकत जेन्ना इगोर्जेक वेताना, मागणें करतना, मीस आयकतना तेन्ना तो पाटलावदार जायना। तो पाटलावदार जाता जेन्ना तो मीस जावन काबार जाता। पाद्री यादनीक म्हणटा वसात क्रिस्ताचे शांतीन, देवाक आर्गां दियात, देवाची बरी खबर सगल्यांक दियात। म्हणटच भाव भयणीनो, आमच्यान ही बरी खबर कोणाक दिवंक जाता? आमच्यान दिवंक जाता जेन्ना आमीच ही बरी खबर जियेता, जे आमी शिवर्तमान आयकता, आमी जैतिवन जिवीत जियेता, आमी शांतीन जियेता, आमी खरें भावार्थीचें जिवीत जियेता। आतां आमच्यान हें भावार्थीचें जिवीत जियेता म्हणून आमच्यान ही बरी खबर आमच्यान दुसऱ्यांक दिवंक जाता। एका गरीबाक दुसऱ्या गरीबाक सांगूंक जायना आरे बाबा तूं कित्याक गरीब आहाय, आमीच गरीब आहा जाल्यार आमच्यान कशे भाशेन दुसऱ्यांक बरी खबर दिवंक जाता। पूण भाव भयणीनो, जेजून आमकां जी गरीब आसलीं आमकां गिरेस्त केल्यान,
जी आमी शिरापांतली आसली आतां आमकां भेसांनी बोल्ल्यान, जी जाणां आमकां सगळ्या आमच्या कुडीन पिडा रोग आसलो आमकां आतां फेकोणी दिल्या. म्हणटच जेजून आमकां खुर्सार आमचो जागो घेवन आमकां सुटका दिल्या. तर आयज आमी खरेपणी जेजूचेर भावार्थ दवरता जाल्यार आमी एक जैतिवंत जिवीत जियोवपाक एकदम गरजेचें. आनी जेन्ना आमी एक जैतिवंत जिवीत जियेता, आतां भाव भयणीनो संवसाराचो लोक आमकां पळयता आनी म्हणटा ही कशे भाशेन जियेतात एकदम जैतिवंत जिवीत, तांचे कडेन कितें आहा. आनी भाव भयणीनो जेन्ना ती पळयता आमी खरेपणी जेजूचे पाटलावदार म्हणून आमी खरेपणी जेजूचें जिवीत जियेता म्हणून आतां ती आमकां आमचें उतर आयकोंक, देवाचें उतर आयकोंक येतात. पूण खूब लोक भाव भयणीनो हें उतर आयकोचो ना, सगळें पळोवन पासून येवचो ना. आमचो द्वेस करतलो, आमकां दुमाळो दितलो, आमकां त्रास दितलो. आनी जेजू म्हणटा ताजो पोत्तून येवपाचो वेळ जाला. आनी जेन्ना तो पोत्तून येवपाचो आसा आनी आमी खरेपणी देवाच्या उतरान रिगून रावता, खरेपणी आमी एक भावार्थीचें जिवीत जियेता, भाव भयणीनो कितें घडटलें त्या वेळार जेन्ना जेजू येतलो तो आमकां एके भाशेन आपल्या ताब्यान घेतलो. आमकां सासणाचें सूख भोगूंक तो आमकां स्वर्गार व्हरतलो. पूण जो लोक ताच्या उतरान रिगून रावना, फकत धन केला, सजमला की क्रिस्तांव जाला फकत इगर्जेक वचोन आनी ताणें खरेपणी देवाचें उतर पाडूंक ना, तांचो द्वेस जातलो, ती सासणाचें सूख भोगूंक पावची ना. तर आयज भाव भयणीनो आमी खेरीत भाशेन देवाचें भोगसणें मागुया. देवाचें उतर जें आमी सदांकाल आयकता, शिवर्तमान आमी आयकता, त्या उतराचेर आमी नियाळ करुया. आनी तें उतर आमच्या काळजान रिगून धरून, आमच्या मनाची नरसणणी करून तें उतर आमच्या दिसपट्ट्या जिवितान पाडूंक आमी सुरवात करुया. आनी आमच्या आत्म्यान, मनांत आनी कुडीन आमी खरेपणी एक पवित्र भाग्यवन जिवीत जिवंक आयजच्यान आमी सुरवात करुया. तुमकां तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवडटा आनी पोत्तून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो तुमकां सगल्यांक. आमच्या सर्वंडारा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडटां.